आगे म्हणजे ते जॅम क्राउड गर्दी आम्ही ती जेणे होती ना गर्दी करता कित्याक लागून आम्ही नियमांचे पालन करिना फुडलो कित्याक पळयना आम्ही कितें जाता तेका ओवरटेक करता आनी फुडें वयता आनी स्वता ऍक्सिडेंटान सफर जाता कित्याक फुडें कशी जाता कितें जाता तें खबर नासता तो सडनली कोण टर्न घेवन येता आमकां बसीच्या आडसार दिश्टी पडना आमी वयता तेका ठोकता लक्षात येवच्या तर वाहतूक आता वाहतूक म्हटल्यार कितें द मुवमेंट ऑफ व्हेहिकुलर ट्रॅफिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ सेफ वे आफ्टर फॉलोविंग द रूल्स मीन्स वाहतूक ट्रॅफिक लक्षात येवच्या एका जाग्यार वचून दुसऱ्या जाग्याचे नियमांचे पालन करून वचप म्हणजेच वाहतूक आता पहिला तेका लागून रस्त्याचेर फॅटल ऍक्सिडेंट जातात कितें जाता फॅटल ऍक्सिडेंट व्हॉट इज मीन बाय फॅटल ऍक्सिडेंट फॅटल ऍक्सिडेंट म्हणजे कितें यस जस्ट व्हॉट इज मीन बाय फॅटल ऍक्सिडेंट यस बॉयज व्हॉट इज मीन बाय फॅटल ऍक्सिडेंट Sir, teachers, what is the fatal accident? Huh? Dead on the spot. Yes. Never. Good answer. Never. Yes. What is the accident? Accident म्हटल्यार अपघात जे आमच्या मनात विचार नसतात ते कृत्य करपाची आमची तयारी नसता लक्षात ते चुकून घडटा समजा बिल्डिंगेर वचून कोण तरी पडलो स्वताहून जाल्यार तो ऍक्सिडेंट पण तेका आमी झोपून घालतले कितें जातलें क्रायम मर्डर त्याच पद्दतीन जर मोटरसायकलीन आमी चुकून जर कोणाक लागली जाल्यार तेका ऍक्सिडेंट म्हणटात आणि जर आम्ही स्वतःहून मारली जर कोणाचे जाल्यार तेका मर्डर म्हणटात लक्षात येवच्या आता ह्या ऍक्सिडेंटान सादी दुखापत जाता गंभीर दुखापत जाता आणि मनीस मरताय पण जे ऑन द स्पॉट जातात तेका म्हटल्यार फॅटल ऍक्सिडेंट डायड ऑन द स्पॉट आता आमचो गोंयचो सिनारिओ पळोवपाक गेले फाटल्या 10 वर्सांचो सिनारिओ पळोवपाक गेले तर 4000च्या मार्जिनीन ऍक्सिडेंट रजिस्टर जाता फक्त 2020 2375 झाले ते लागून आता ती कमी झाले ते लागून कमी झाले 2020 कमी झाले 2375 के लागून झाले कमी यस उदय उदय मेन ओवा मी सांगते हा चुकले येता ते सांग कोविड हो महाराष्ट्रात येलो तेणे आमचे अशें जाणले की तेका भियोन आमी स्वता घरात लिपोवन बसले स्वताची नजीकची व्यक्ती गेली आवय गेलो बापूय गेलो भाव गेलो भयण गेलो आमी तेंचे तोंड सुद्धा पळोवंक ना तेका भियोन आमी वॅक्सिनेशन घेतलें पण तो आमकां थोडे शिकवून गेलो स्वच्छता कशी राखप सोशल डिस्टन्सिंग कशें जावप नियम कशे पाळप हे आमकां कोविडान शिकयलें म्हणून त्या टायमाचेर सिनारिओ कमी जालो आता समजा म्हाका एक सांगात हे जे मार्जिन आसा पळय 4000ची हे ऍक्सिडेंट रजिस्टर जातात त्याच्याहून जास्त ऍक्सिडेंट जातात पण ते रजिस्टर जायना ते लागून त्याच्याहून जास्त ऍक्सिडेंट जातात पण ते रजिस्टर जायना ते लागून जावंक शकता असो ते स्वतः नियमांचे कायद्याचे पालन करिना आणि ते कॉम्प्रोमाइज करतात तेका लागून हे ऍक्सिडेंट रजिस्टर जायना समजा 4000 ऍक्सिडेंट झाले तर ते 300च्या मार्जिनीन फॅटल ऍक्सिडेंट म्हणून रजिस्टर जातात आणि 300च्या वयर जास्त मनीस मरतात 300च्या वयर लोक मरतात 336 340 अशें समजा 300 जर समजा ऍक्सिडेंट रजिस्टर 340 लोक येतात आता ह्या सिनारिओ 300च्या सिनारिओन इन द इयर 2015 26 भुरगे गेले ज्यांचे वय 18 वर्षांवर सकयल आसा 18 वर्षांहून कमी वयाचे भुरगे 2015 26 गेले त्याच्या उपरांत 10 8 4 6 कंटिन्युअस वचता म्हाका सांगात हेतून चूक कोणाची हे जे भुरगे वयता तेतून चूक कोणाची
बघा गर्ल्स कोणाचो तुम्हाला दिसता 18 वर्षाचे सकयल भुरगे जे वयता ते तुमचो कोणाची आता म्हाका हॉनेस्टली सांगा तुमच्या भितर विदाउट लायसन 18 वर्षां सकयल कितले जाण चलयता प्लीज रेज युअर हँड ऑनेस्टली हांवें सगळे नोट केल्ले आसा आता हॉनेस्टली पळयता कितली आहा येस वन पुढे पुढे नेक्स्ट एका म्हाका पळोवं नाका फाटी पळोवं नाका स्वतःहून ये पुढे कम अप येस या पुढे यो ओके येस अरे असं नका पण जीवन मरणाचा प्रश्न असला असं होता परमिशन आता काय सांग परमिशन कोणाची ना जाल्यार तो जे गाडी चलयता तेचो मालक कोण हा म्हणजे जितको परमिशन शोधून घेऊन येता म्हणजे तू चोरी केली न्हू जेन्ना त्याची परमिशन घेऊन ना तुवें तेचो अर्थ तुवें चोरी केली जाता न्हू लक्षात घे हा ओके येस सगळ्या सर्व राईट सेम सेम म्हणजे म्हाका आयकूंक शें दिसता आता म्हाका एक सांगा गाडी जर चलयतलो जाल्यार वयाची मर्यादा आयकून घे गाडी जर वयाची मर्यादा कितली 18 तरी तुम्ही चलयता सारकें चलयता न्हू म्हाका एक सांगा जी तुम्ही गाडी चलयता तिचो मालक तुमचो आवय बापूय फ्रेंड्स सारकें आता तुम्ही जे 18 वर्षां सकयल जे भुरगे चलयतात लायसन काडपाक वयाची मर्यादा कितली आसा हा हा व्हॉट इज इट Yes. Age limit in connection with driving of motor vehicle. No person under the age of 18 years can drive a motor vehicle in public places. Provided that the motorcycle with engine is not Exceeding 50 cc maybe a driver in a public place by a person after attaining the age of 60 years. किती आसा तेजे तुम्ही ड्रायव्हिंग ऑफ मोटर व्हेकल नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years 16 years shall drive in any public place unless he hold an effective driving license ठीक आहे लायसन असल्याशिवाय कोणूच गाडी चालवपाक शकना पण जो 50 cc ही जर गाडी चलयतलो तर तेका 16 वर्षांची मर्यादा असते किती घालपाक नका म्हणून आमच्या आवय बापायनी भुरग्यांक संमती घेतले ते लॉंग इयर आणि हो जो सगळो जो गुन्हे आसा आवय बापायचो आवय पयली जाता जेन्ना भुरगो 1 वर्साचो जाता तेका पयली चॉकलेट दी आता कितें दिता मोबाईल फोन जेन्ना भुरगो 5 वर्साचो जाय तेका सायकल दी आनी 2 वर्साच्या भुरग्याक सायकल दिता आणि फाटल्यान ढकलता बाबा बस न्हू खंय वचो खबर ना जेन्ना भुरगो 5 वर्साचो जालो तो सायकलीचे स्टंट करपाक स्टार्ट करता आणि हे स्टंट केल्या उपरांत दर वर्सा 2 ते 8 जण जे सायकलिस्ट आहात ते वयता लक्षात घ्या त्याच्या उपरांत जेन्ना भुरगो 6-7 वर्साचो जाता तेका फुडल्यान उबो करता बाबा रेस कर बायक रेस कर काय ना मान भिय कोण तकली करता आवय बापूय त्याच्या उपरांत जेन्ना भुरगो 10 वर्साचो 11 वर्साचो जाता तो पॉकेटांत हात भायर काडटा म्हाका बायक दी नाजाल्यार हांव सांजचो ट्युशनाक वयचो ना धमकायता तेचो परिणाम इन द इयर 2015 2015 आमच्या गोंयचे 26 भुरगे गेले जे मोस्टली सकाळचे स्कुलाक येत आनी सांजचे ट्युशनाक वचत आणि दुसरी कंडिशन तेका 50 cc आणि आवय बापायची परमिशन जाय आसली तेन्ना
तेन्ना ते मेळ्ळात लायसन. पण कितें जालें, आवय बापूय परमिशन दिवपाक कोण रेडी ना. तेका लागून जे गार्डियन असले, जे रस्त्यान चलपी लोक असले, तेका गार्डियन म्हणून हाडले, तेंचे आंकडेलान घेतले आनी तेंच्यानी लायसनां काडली. तेचो परिणाम 2015 26 भुरगे केले आनी तेन्नाच्यान हे लायसन घेवपाचे बंद जाले. लक्षात येयलें? ओके. आता टीचर्स, तुमच्याकडे लायसन होल्डर कोण आहा? प्लीज कम फॉरवर्ड. टीचर ज्यांच्याकडे लायसन आहा मातशे पळयात. ऑल येस, मातशे टीचर्स या लायसन होल्डर किती आहेत मातशे. आणि हांव गाडी चलोवपाक कसो कन्फर्म आसा. लक्षात येयलें तुमच्या? म्हणजे माझी चूक जावना, पण हांव न्याय मागता न्हू. म्हाका अमूक नियम खबर आसा. बाबा समजा वळतो आसा थंय ते बाबा तो सायन बोर्ड आहा तो म्हाका वळखोंक कळटा. जावं रस्त्यार मार्किंग आहा ती म्हाका वळखोंक कळटा. हांवें ती उबे केल्या. पण म्हाज्या कडसून तो चुकून एक्सिडेंट घडलो. म्हणजे न्याय मागपाक लागून लायसन महत्वाची भूमिका बजवता. लक्षात येयलें तुमच्या? सगळ्यां कळ्ळें? लायसन घ्या लागून जाय तें. पूण आतां आमी कितें करता, आमच्या तकलेन कोणी कोणी घातला इलेक्ट्रीक व्हेहिकलाक लायसन ना. खंयच्या इलेक्ट्रीक व्हेहिकलाक लायसन ना? खंयच्या कोण सांगू शकता रे? तूं सांग म्हाका. इलेक्ट्रीक व्हेहिकल 40 म्हणून स्पीड कितें आतां पडटा पण म्हाका चेंज करून नाका. सांगा इलेक्ट्रीक व्हेहिकलाक खंयचें लायसन ना? जे इलेक्ट्रीक व्हेहिकल 250 वॅट आणि जेची स्पीड 25-40 ना 25 किलोमीटर पर आवर, जस्ट लायक अ सायकल, तेका रेजिस्ट्रेशन ना, लायसन ना न्हू. रेजिस्ट्रेशन ना म्हणजे कितें? तेची जबाबदारी कोणूच घेवचो ना. समजा ऍक्सिडेंट जालो, जस्ट लायक अ सायकल जालो गेलो सोंपलो. तेची जबाबदारी, ऍक्सिडेंट जालो तेच्या फाटल्यान कोण उरलो तेका इन्शुरन्स काय मेळपाचें ना. दुसरी गोष्ट, रस्त्या वयली जी स्पीड आहा, विलेज रोड सुद्दां आसूं न्ही, कमीत कमी 40 किलोमीटर पर आवर त्या स्पीडीन गाडयो चलतात. तेतून जर समजा ही 25 किलोमीटर जर गाडी स्टक जाली जाल्यार तेची जबाबदारी कोण घेवपाक तयार आसा? ना न्हू. तेका लागून अशे व्हेहिकल रस्त्याचेर हाडूंक जायना आनी जी जबाबदारी घेयना ते घेवन कितें फायदो आसा? तेका लागून लायसन काडल्या उपरांत ना तुमी समजा रेजिस्ट्रेशन ना, हेचो अर्थ कसो? नंबर प्लेट काडले म्हणजे रेजिस्ट्रेशन ना ना. रेजिस्ट्रेशन म्हणजे लक्षात येयलें ना? तुमी म्हणटा आमी नंबर प्लेटी काडटा सगळें रेजिस्ट्रेशन करता, तशें जायना. तेका लागून हे वाहन कोणी घेवपाक जायना. बाकीचे जे वाहन आहा पळयात तेंकां लायसन आहा आनी लायसन महत्वाची भूमिका बजवता. आता म्हाका एक सरळ सांगा, तुमच्या कडेन जे लायसन आसा त्याची व्हॅलिडिटी किती वर्साची आहा? 10 वर्सां आसा. समिती ओके. पण फुडें कितली आहा? 5-10 कितली आसा? मॅडम तुझे कितली आणि कितकी वर्सां आहा लायसन? व्हॅलिडिटी कितकी आहा लायसनाची? पळोवंक ना. अमूक डेट अंदाज सांग म्हाका. आसा 1-2 वर्सां आसा? आसा 2 वर्सां आसा. माझे 1 वर्ष आसा. 1 वर्स आसा. आता म्हाका एक सांगा, तुमच्याकडे जे लायसन आसा ते व्हॅलिड आहा म्हणून तुम्ही जाणा? तुमचे जे लायसन आसा ते व्हॅलिड आहा म्हणून तुमकां खबर आसा? कशी? हे तरी आसा. कितें? आतां एकदा एक्सपायर जाले. नो नो, आता तुझे आसा. आतां व्हॅलिड पण तू आज सांगूंक शकता तुझे लायसन आसा म्हणून? कशें सांगूंक शकता? पळय, डेट आसा व्हॅलिड अप टू. व्हॅलिड आसा म्हणून. म्हाका एक सांग, विदाउट हेल्मेट सध्या फायन कितली आसा? 1000. हा? पडल्यार स्टेशन घेतला तुवें? ना म्हाका केन्नाच केन्ना पडना. पडना. हेल्मेटाचेर तू हेल्मेट घालून हेल्मेट वेट वेट, असं नका. तुम्ही तो ऐकून जा ना. विदाउट हेल्मेट कितली आहे व्हॅलिडिटी? एकदाच 1000. कितली व्हॅलिडिटी मॅडम? कितली आहा? 1000. पहिले 100 आसली 129 सेक्शना प्रमाणे. आता मोटर व्हेकल अमेंडमेंट झाले 1000. पण लोकांकडे पैसो खूप आहा. पैसा फेको तमाशा देखो. जर सायबोर्साची ऑर्डर करून लावली जाल्यार आता सेक्शन 119 ऑफ मोटर व्हेकल ऍक्ट 1988 प्रमाणे कायदेशीर कारवाई जाता. लक्षात घे. हे जे सर्क्युलर जे सायबोर्स आहा तांकां बॅकग्राऊंड आहा कायद्याचे बॅकग्राऊंड आहा. ओके. आता हे ओळखपाचे कशे ते पळया. ब्ल्यू कलर सायनबोर्ड, जे ब्ल्यू कलर आणि जे सर्क्युलर सायनबोर्ड्स आहात ते रेग्युलेशन सांगता आमकां वाय दाखयतात कंपल्सरी
सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर रेड मधी रेड कलर कोएफिशिएंट मार्क मी स्नो ओवर ते सांगता बोर्ड ते सांगता नो पार्किंग किती नो पार्किंग त्याच्यावर काय सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर रेड मध्ये दोन कोएफिशिएंट मार्क नो स्टॉपिंग तिका पार्किंग करू शकना आम्ही तिला थांबवू शकना रस्त्याच्या साईड तुम्ही व्हाईट लाईन पहिले किंवा येलो लाईन पहिले सिंगल असतात त्याची मिनिंग जाणार तुम्ही त्याची मिनिंग असा एक तर आपल्या रस्त्याची साईड कटा एज कटा वादळ पाऊस चालत जाण्या काढत नसतो आणि ग्लास कळा ना गाडी आमची बाहेर पावला ती आपला सावध करता नाहीतर बाबा बोलत असतो संपला व्हाईट लाईन त्याच पद्धतीने त्याची मिनिंग हा नो पार्किंग डबल लाईन ती व्हाईट किंवा येलो असतात त्याची मिनिंग असा नो स्टॉपिंग त्याच्यावर काय सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर ब्लॅक आणि मध्ये ब्लॅक असा केलाय रेस्ट्रिक्शन इन ज्या जागेचे लिमिट सोपता स्पीड लिमिट सोपता त्या जागेचे रेस्ट्रिक्शन इन मोड असतात त्याच पद्धतीने सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर रेड सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर रेड आणि मध्ये कोएफिशिएंट मार्क जो स्ट्रेट एरो असतात त्याचे मार्क ना जो ओव्हरटेक करता त्याचे मार्क असा राईटात जो ओव्हरटेक करते म्हणजे डू नॉट ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड म्हणतो बघ सर्क्युलर शेप साइड बॉर्डर रेड मध्ये कोएफिशिएंट मार्क असा बंदी केली आपण किती हा वसपा पुढे म्हणजे नो एंट्री त्याच्यावर हे जे दोन बोर्ड आहेत हे दोन बोर्ड चेंज असतात एक ऑक्टोगोनल रेड कलर जो ऑक्टोगोनल रेड कलर जर समजा हातीन जर असलो आमच्या त्याला बंदी स्टॉप आणि त्यांना तो रडान भेटत असता कदा त्याची मिनिंग स्टॉप अँड प्रोसीड आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स म्हणतो बघ त्यांना आम्ही हायवे वयता त्यांना तो हो दुसरो बोर्ड सांगता आमका गिव वे उलटा ट्रॅकवर साइडीच्या त्याला काय वाटली आणि जो साइडीचा जो आहे ते सांगता ऑक्टोगोनल रेड स्टॉप अँड प्रोसीड आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स हे झाले मॅन्डेटरी साइन बोर्ड्स त्याच्यावर ट्रँग्युलर जो बोर्ड आहे ट्रँग्युलर बोर्ड हो म्हणजे सांगता लेफ्ट गो राईट गो वळण कसे हा डावे वळण उजवे वळण लेफ्ट गो राईट गो इंटरसेक्शन राईट खंय रस्तो कॉलेज जाता खंय रस्तो टीप जाता खंय स्किपरी हा खंय स्पीड ब्रेकर हा खंय रंगस हा खंय मुलगी क्रॉसिंग जाता खंय जनावरां बसता खंय पब्लिक कॉलेज हे जे पुढे किती डेंजर हा ते सांगपाचे काम ट्रँग्युलर बोर्ड करतात बरोबर ते सांगता स्पीड ब्रेकर आहे सावध करता तुमका पुढे स्पीड ब्रेकर हा स्लो जाय नाहीतर तुम्ही जंप जातले आणि ऍक्सिडेंट होतो त्याच्यावर तिसऱ्या पद्धतीचे जे साइनबोर्ड्स आहात ते स्क्वेअर इन शेप चौकोनी जे आसा ते सांगता पार्किंग कोणाक आहा लाईट मीडियम हेवी कोणाक खंय आहा ते सांगता त्याच पद्धतीने हॅवे दाखयतात त्या पद्धतीने डिसेबल पर्सनाक खंय पार्किंग आहा ते सांगतात त्याच पद्धतीने हॉस्पिटल आहे टेलिफोन आहे सबवे आहे एटीएम आहे जी जी व्यवस्था पुढे केलेली असा ते आमकां स्क्वेअर बोर्ड सांगतात आणि जे रेक्टँग्युलर जे आसा ते आमकां सांगतात डेस्टिनेशन प्लेस खंयच्या भावसून खंय कशें वचपाक जाय तर एक लक्षात घ्या रोड सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ स्लोगन इट्स अ वे ऑफ लाईफ तो आमचा एक जीवनाचा अविभाज्य भाग असा त्याका लागून हे जे सेफ्टी नियम आहात सुरक्षेचे नियम हे आम्ही स्वतः पालन करपाक जाय आमच्या फ्रेंड सर्कल मित्र परिवाराक सांगपाक जाय आणि ही जी सुरक्षा आहा ही आमच्या हातीन आहा कित्याक आमच्या निग्लिजन्सीक लागून हे ऍक्सिडेंट जाता त्याका लागून हे जे नियम आहात हे सगळ्यांनी पालन करपाक जाय आणि आम्ही आमच्या कुटुंबाची संरक्षण करपाक जाय तर हे सेशन घेवपाक लागून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.